ढोल ताशे रमटामेळ चित्ररथ तालगडी गोफ होळी गुलाल विविध राती परंपरा हातात हात घालून परमळीत चाफ्याचो माळो घालून ओस्सय ओस्सय म्हणीत मौज मजा करपाचो शिगमो केन्ना सोंपलो आनी संवसार पाडव्याचें आगमन केन्ना जालें कळ्ळेंच ना। मंगल यात्रे सयत विजयाचें प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत भौशीक तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणांत व्हडा उमेदीन मनयलो। पळोवया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां। तर काय झालं असतं यासाठी आपल्याला जगाचा नकाशा आपल्या डोळ्यासमोर आणायला लागेल। आज इराण अफगाणिस्तान इथपासून जावा सुमात्रापर्यंत हा संपूर्ण किनारी प्रदेश जर पाहिला हा सगळा इस्लाममय झालेला आहे। फक्त मध्ये भगवी पाचर भारताची आहे आणि हा जो भारत आज केशरीमय भगवा राहिलेला आहे त्याचं कारण छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत। मराठ्यांच्या टापा ज्या ज्या ठिकाणी गेल्या जिथे जिथे अटकेपासून कटकेपर्यंत जिथे जिथे मराठ्यांचा टापा गेला तिथपर्यंत सगळा भूभाग आज हिंदुस्थान म्हणून स्वतंत्र राहिलेला आहे। म्हणून परबी दिता की आम्ही नव्या वर्साचे स्वागत केले। नित्ती आम्ही गुढी उबारली आणि त्या गुढीचे महत्व हे आमच्या भुरग्यांक कळपाक जाय। कारण गुढीपाडवो म्हणजे फक्त एक बरी साडी न्हेसली किंवा बरो सदरो घालो म्हणून जायना। ताजे फाटल्यान गुढीपाडव्याच्या फाटल्यान कितें महत्व आसा आनी गुढीपाडवो हो चडसो महाराष्ट्र कर्नाटक आणि गोंय हांगा मनयलो वता आणि ताका वेगळी वेगळी नावां आसा। कर्नाटकान ते उगाडी म्हणतात, महाराष्ट्रान ताका गुढीपाडवो म्हणतात आणि गोंया आमी ताका संवसार पाडवो म्हणतात। पूण ताजे खरें महत्व एकूच आसा। आमचे नवे वर्साक आमी नवे उत्तेजन हाडपाक जाय, नवी आशा हाडपाक जाय, नवी सपनां करपाक जाय आणि नवी चेतना आसपाक जाय समाजामध्ये। म्हाका दिसता डॉक्टर मीनाक्षी शेरावत हाणें खुबशे आज सांगले। कारण आमचो परिवार जो आसा तो आमी पयली मजबूत करपाक जाय आनी घट करपाक जाय। गोंया पयली कितें जालें, गोंया न्हय भारतानूच कितें जालें, पाश्चिम्य जे देश आयले आनी आमचेर आक्रमण केलें ताका लागून आमी खंय तरी फाटीं उरले। पयली हांव नको तुमकां कितले खबर आसतले म्हणून नलंदा आनी तक्षशिला म्हणून 2 युनिव्हर्सिटी आशिल्ल्यो त्यो जगान पयल्यो 10 येताल्यो। आज आमची एकूय युनिव्हर्सिटी जगान 100 ना। हे कारण कित्याक हांगा चायना सारकिल्ल्या देशाच्यो 5 काय 6 युनिव्हर्सिटी पयल्यो जगान आसा। कारण आमी एक संकल्प घेवपाक जाय की भारतवासी म्हणून आमी गोंयकार म्हणून देश आमचो कसो मजबूत करतलो आणि ती सुरू जाता शिक्षणांतल्यान। आमचे शिक्षण जे पयलीं आशिल्लें आनी आज शिक्षण आमी करता, वर्ल्ड हिस्ट्री आमी मनयत शिकयता भुरग्यांक।
सगळ्याच गोंयकारांक आयज गुढीपाडव्याची शुभेच्छा दिता सगळ्यांक पुनवनीत परबी. तशेंच आयज आमचो हिंदू सनातन धर्मा प्रमाणें आयज आमचो नवें वर्स सुरवात जाता. तशेंच सगळ्या आमी देवा कडेन मागता की सगळ्या गोंयकारांक आनी तशेंच भारतभर सगळ्या लोकांची भलायकी बरी आसची. तशेंच नवें वर्स म्हणटकूच सगळे सुखी आनी समृद्धी मेळची आनी देवाची कृपादृश्टी सदांच आमचेर आसची आनी सगळे बरे भशेन रावचे हीच म्हाजी ईश्वरा कडेन मागणी.